उदरगतीच्यो बडायो मारपी सरकारान भाटी पंचायत वाठारांतल्या धारगिणी गांवांत वचून सत्य परिस्थितीची पळोवणी करून विकसित भारत विकसित गोंय आनी हर घर जल येवजण ह्या गांवांत दिश्टीच पडना। ना रस्तो, ना धड लायट, ना उदक। हे परिस्थितीत धारगिणीचे लोक जगतात। मुळाव्या सुविधांपासून वंचित आशिल्ल्या ह्या लोकांक न्याय मेळटलो तरी केन्ना? दोन 2047 मेरेन भारत विकसित देश जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतात। दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विकसित भारत आनी विकसित गोंयच्यो बडायो मारता। हर घर जल येवजण गोंयान यशस्वी जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता। नळ जोडणी दिल्या खरी, पूण 24 वरां उदकाची गॅरंटी दिवपाक शकना अशें मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां आदीं सांगिल्लें। पूण खरी परिस्थिती पळयल्यार धारगिणी गांवांत नळूय ना आनी उदकूय ना। हांगचे लोक न्हावपा पिवपा खातीर कणपिठांतले उदक वापरतात खंय। उदक पिवपाच्या लायकीचें नासलें तरी लेगीत लोकांक दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान लोकांक ह्याच उदकाचो वापर करचो पडटा। उदक ना, लायट ना, ताका लागून सामके त्रास जाता आनी काडपा मेळना। ती एक बांय व्हडली आसा पळय, तितूंतल्यान अशी भितर घुसोन सकयल देंवोन काडपा पडटा आमकां। आनी मागीर आतां मातशें बरें आसता, मागीर उदक तें खावपा ना, इतले त्रास। तें उदक आमी खाता जाल्यार आतां कोण अशें उदकाचें हें केलें जाल्यार कोणूच आमकां उदक दिवपाक शकना पळय, जाल्यार आमी तें उदक खावन कितलीं वर्सांनी रावतलीं। तुमकां उदका बद्दल दुयेंत जाता अशें बरें बी ना? हय, बरें बी ना जातलें न्हू। त्या टायमार आमकां पळय उदकूच सामकें निवळ ना जाल्यार कितें पूण जातात न्हू। उदकाचे भरपूर त्रास जाता आमकां। आमकां थंय एक बांय आसा म्हळ्यार ती पोना आसा आमगेली, बांदून घेतलेली ना। बुरशी बीन जाता, उदक पानां बीन सगळी पडटा। आतां आमी जाणटी पण जाला आमगेलें, आमच्यान तें उदक काडूंक जायना। तेका दोरी ना, कांय ना, कांय ना, बेश्टें ओपन आसता तें। फकत उदकूच न्हय जाल्यार लायट आनी पक्को रस्तो लेगीत नाशिल्ल्यान लोकांची सामकीच गैरसोय जावन रावल्या। रस्तो नाशिल्ल्यान बशी लेगीत येनात। शाळेत वतले जाल्यार विद्यार्थ्यांक चलून वचचें पडटा। दुसरे वटेन रानवटी जनावरांच्या हल्ल्याचो भंय तो वेगळो। वाहतुकीची सुविधा नाशिल्ल्या कारणान कसले सामान हाडटलो जाल्यार तें हाडपाक मेळना। एकाद्रो दुयेंत पडलो जाल्यार सामकेच हाल जातात। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन मुळाव्या सुविधांची मागणी करपी ह्या लोकांच्या गरजांकडेन कोणेच लक्ष दिल्लें ना। ताका लागून स्वातंत्र्य आसूनय एका पद्धतीची गुलामगिरीची जीण हे लोक जगतात। आमकां रस्त्या म्हणल्यार मेन ह्या भुरग्यां खातीर हो रस्तो ना, आनी हो रस्तो आतां फातर फोंडकुलां पावसाक जातले व्हडले व्हडले फोंड, आनी तितूंतल्यान भुरगीं गाडी घेवन येता रातचे 12, 1, 2 आनी कशी वपतीनी। आनी वाटे खंय पडलो जावं ती जनेवर येता, गाय येता, हाती येता, कोण कोली येता, आनी अशें करून त्या भुरग्यांक कितें जालें मागीर कितें करपा आमी कशें कळटलें? लायट ना न्हू आमकां। लायटी लागून सोलरूय बी ना, काय ना जाल्यार डेली आमकां लोकांगेर वचपा पडटा मोबायल चार्जिंग करपाक। जाल्यार डेली लोक गेले म्हणटरी कितें म्हणटा, मागीर लाव नाका, आज येवं नाका, मागीर लाव नाका, आमकां लायटी बील येता अशें म्हणून लोक उलयता। मागीर आनी खंय वचपाची? आमदारा कडेन गेल्यार आमदार आमकां तें सांगता जाल्यार दिवपाक तयार ना। हांव आसा धारगिणी भाटी हे ल्हानशा गांवाक। हो जो गांव आसा सांग्या तालुक्यांत पडटा। तुमी काल्ला पयले, काजूकट्टो पयलो, साळजिणी पयलो, हे गांवाक वचपाक रस्ते एकदम बिकट परिस्थितीन आसात। तशेंच हेच गांवाक बी सेम परिस्थिती आसा। हे गांवाक जो येवपी रस्तो आसा तो सारको बिकट परिस्थितीन आसा। मोठी मोठी फोंडकुलां पडलेलीं आसा। हे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना हे लोक हे रस्त्या वयल्यान वयता तेन्ना ते खंय तरी बायकान गेले जाल्यार थंय निसरोन पडटा आनी तांकां खंय तरी जखमी जातात। हे रस्त्यान भुरग्यांक, जी स्कुलाची भुरगीं आसा तांकां वचपाक त्रास जाता, कारण जी बालरथ आसा, स्कुलाची बशी आसा त्यो भितर पर्यंत येवपाक तयार नासून तांकां खंय तरी 3-4 किलोमिटर चलोन वचपाक पडटा। तांकां फकत वचपाक येवपाकच तांचो फूल टायम वयता। तशेंच मोठी समस्या जी आसा, सरकार म्हणटा की हर घर जल, हांगा कांयच दिश्टी पडना। अजून पर्यंत ह्या गांवच्या लोकांक खबर ना। सो लोक आसात ते हांगा 2 फोंडकुलां आसात, प्रत्येक एक 8 घरां एक फोंडकुलाचें उदक पिता, दुसरे 8 घरां आसा ते दुसरे फोंडकुलाचें उदक पिता। आनी ते फोंडकुलाचें उदक पयलें तेजे सारकें घाण जाल्लें आसा, उदक शेळो जाल्लें आसा, आनी तशेंच ते लोक तें उदक पितात। आतां हो फेब्रुवारी जावन आसा, मार्च, एप्रील, मे जे आसा 3 म्हयन्यां भितर हें उदक सुकता आनी ते किडी पडपाक स्टार्ट जाता। तशेंच हे लोक तें उदक पिवन रावतात आनी ते लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हें उदक पिवन ते खंय तरी तांकां बरें ना जातात। तशेंच भुरगीं सुद्दां तेंच उदक
पिता आनी तेंची बरें नासल्या कारणान तेंका स्कुलाक वचपाक मेळना. तशेंच हांगा 2 घरां आसात. आमी म्हणटा की गोंय ह्या उदरगतीच्या पावलाचेर चल्लां, पूण अशें कांय दिसना, कारण 2 घरां जी आसा गोवा मुक्ती नंतर 60 वर्सां जावन गेली तरी सुद्दां ते घराक अजून पर्यंत लायट पावना. जेन्ना हे लोक तांकां विचारता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की आमकां लायट, ते म्हणटा की तुमची घरां पयस आसा म्हणून आमकां लायट दिवपाक पावना. अशी हे सगळ्या गांवची परिस्थिती आसा. हे गांवच्या लोकांचे डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन सरकारान हो जो रस्तो आसा ह्या गांवचो तो सारको करून दिवचो. तशें उदकाची जी हर घर जल आसा ते स्किमी प्रमाणे तांकां प्रत्येक घराक उदक दिवचें. उदकाची पायपलायन, देवाची जी पायपलायन आसा ती हांगा पर्यंत पावोवची. आनी तशेंच जी घरां आसा 2 तांकां लायटीचें कनेक्शन दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर.